आशीर्वाद आमकां खूब गरजेचे. म्हाका दिसता भारता भितर अशी खूब कमी कोर्टां आसतली जातूंत भितर एक बेंचच ग्रीन बेंच केला, जो आमच्या हायकोर्टा भितर आसा. ग्रीन बेंच, सगळी ग्रीन केसीस थंय वतात आनी त्या ग्रीन बेंचा भितर एक मनीस तो घरा कडेन बसून कित्याक वता तो म्हाका कळना. इतलो तेज्या कोर्टा भितरच चड आसता. इज अवर ग्रीन लॉयर, जाका पद्मश्री दिवन भारत सरकारान भोवमानीत केला. ती आमची सगळ्यांची रेस्पेदाची लॉयर नोमा आलवारी. गोंय आनी ह्या गोंयां भितर आमकां सगळ्यांक अजुनूय आशीर्वाद दितात आनी अजुनूय मुखार सरात म्हणून विचारतात आनी जंय जाता थंय जाणटेपणाच्या पिरायेचेर पसून आमचे बरोबर येतात वा आसात म्हणून सांगतात. ते आमचे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनीक. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां गोंय मुक्त करून दिलंय आनी ते दितकर ते आमी सांबाळपाक शकले ना मरे म्हणून फक्त विचारत रावतात आमकां दुख्खां दोळ्यांतल्यान दुख काडीत. त्या स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नाईक, जांकां आमी आख्खे सगळे गोंय दाद म्हणून वळखतात. रोहिदास देसाय, सॉरी रोहिदास देसाय. दादाची पिराय 86 वर्सां आनी कोण म्हणटलो 86 वर्सांचो. दादाचो सगळो नीट पळयलो जाल्यार. आनी तितलेंच ना, हे स्वातंत्र्य सैनीक अशे आसात की 86 वर्सांचेर इतले न्हय. आमचे कडेन तर अशी एक बायल मनीस आसा गोंयांत जी आमकां अभिमानाची, जिका पद्मश्रीन परत भोवमानीत केला आनी 100 वर्सां हुपून आज 102 तातूंत भितर पावलो गेला आनी आमकां अक्षरशः मेळत थंय विचारता कितें चलयताय रे तुमी, कितें करताय रे तुमी, गोंय कोणें सांबाळपाचें रे. ती आमची लिलीबाई लिलिया लोबो सरदेसाय 102 वर्सां आमचे बरोबर हांगा आमकां सगळ्या गोंय आशीर्वाद दिवपाक आयले. आनी निमणे ज्याच्या उतराक मान दिवन उल्याक ओ दिवन पळोवप करून दिवपाची गरज ना, पूण थोडके भितर सांगता. जाणी तरणेपणाक विद्यार्थी दशे सावन सगळी तरेची आंदोलनां करीत रस्त्यार देंवले आनी एमर्जन्सी जेन्ना आयली तेन्ना त्या एमर्जन्सीआड आवाज काडटकर तातूंतल्यान जनता पार्टी जाली. त्या जनता पार्टीक परत लोकशाय प्रस्थापीत करपा खातीर जाल्ली जनता पार्टी. त्या जनता पार्टीन 3 लोक निवडून दिले गोंया भितर 1977. तातूंतलो एक दोतोर जॅक सिकेर, दुसरो माधवबीर पणजेच्यान आयिल्लो आनी तिसरो कुंकळच्यान आयिल्लो, जो उपरांत लॉयर जालो, जज जालो, अलाहाबाद कोर्टाचो चीफ जस्टीस जालो आनी आज परत गोंया भितर आयला गोंय सारवार करपा खातीर. जस्टीस फेर्डीन ब्रिनो. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. मिटिंगेक सुरू करचे पयलीं एक ल्हान गजाल सांगता. तुम्ही म्हणटलो कितें सांगता काय म्हणून. पोर्तुगीज जेन्ना गोंया भितर आशिल्ले, पोर्तुगीजांचे राज्य चलताले, राजेशाही चलताली. ती राजेशाही वचून पोर्तुगाला भितर 1910 भितर प्रजासत्ताक आयले. प्रजासत्ताका भितर स्टेट आनी रिलीजन दोन्ही सेपरेट केली. तोपर्यंत स्टेट आनी रिलीजन एक आशिल्ले आनी ताजे पडसाद गोंया भितर उठले आनी गोंया भितर कितल्योश्योच मेखळीको मेळ्ळ्यो.
नाशिल्ल्या तरेची परिस्थिती आशिल्ली आणि त्या सालाच्या वेळीचेर लोक भितरल्यान खतखतपाक लागलो. हो खतखतपाक लागलो तेन्ना 1926 to 1946 10 जुनाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयलो. रेस्ट घेवपा खातीर डॉक्टर जुलियांव मिनेजीसागेर असोळड्या. तेन्ना एक बातमी फुटली की दोतोर लोहिया गोंयांत आयलो म्हणून. जशी दोतोर फ्रेडिंग रेबेलाच्या घरा कडेन लोकांची लायन लागिल्ली तशी लायन लागली लोकांच्या ताज्या फोलोविंगाक की आपूण 18 जुनाक वचून ते बॅन जी आसा लोकांचेर उलोवपाची बंदी आसा ते मोडटलो. थंय ताणें कांय फ्रिडम फायटरांक एकठांय केलें आनी फकत 100 पत्रां धाडलीं. जेन्ना कांयच नाशिल्लें. आयचे मोबायल सोडून दियात, फोन नाशिल्ले, टीव्ही नाशिल्लो, रेडिओ नाशिल्लो, कांयच नाशिल्लें. फक्त टू माउथ 100 पत्रां गेल्लीं. आनी 18 जुनाक जे आमी पळयलें ते दीस मडगांवां भितर 5000 लोक पावसाची पर्व करनासतना थंय लोहिया मैदानाचेर एकठांय जालो. हे 20 वर्सां भितर जालें. ह्या 20 वर्सांतल्यान जी चळवळ सुरू जाली 1946 तशी तरेचो घटक राज्याचो दर्जो नाशिल्लो. ह्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो गजाली आनी ताका लागून सगळे दिल्लीचें राज्य चलतालें. ते दिल्लीचें राज्य जे आशिल्लें फायनान्शियली ते सगळें मोडून काडपा खातीर परत 555 दिसांचें आंदोलन जालें. बरोबर 20 वर्सांनी 1966 to 1986 भितर 555 दिसांचें आंदोलन जालें. लाखांनी लोक हांगा आझाद मैदान धरून सगळ्या पणजेभर पातळिल्लो. गोंयभर सगळ्या रस्ते बंद, रस्त्याचेर उजो अशी तरेची परिस्थिती. आनी तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळी आमची राजभास, आमचे घटक राज. ते जालें, घटक राज मेळ्ळें. 28 40 मतदारसंघ झाले. आमदार आयले, सरकार येवपाक लागली आणि अचानक सरकारां पडपाक लागली. सरकारां पडटात कित्याक तर उडयतात कोण? तर ही सगळी कन्स्ट्रक्शन लॉबी जी आसा ह्या लॉबीची राजकारणां सुरू जाली. लँड कन्वर्शन सुरू जाली आणि अचानक एक दीस बाबूश मनसरात नावाचो एक मनीसी मंत्री जालो ज्याने थारायलें की रिजनल प्लॅन आसा तो नवो करपाचो आणि तो सगळो ताणें ताचो आशिल्लो तो तांबडो करून सोडलो. तेन्ना बरोबर 20 वर्सांनी हे सोसूंक जायना जावन फ्रॉम 1986 to 2006 गोवा बचाव अभियानाचें आंदोलन उबें जालें. आनी त्या आंदोलनाचेर इतलें खर आंदोलन जालें त्या आंदोलनांतल्यान आमकां सरकाराक झक मारीत रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो पडलो. चार्ल्स कुरैयाच्या कमिटी खाला नवो रिजनल प्लॅन लोकांक दिवचो पडलो. जो रिजनल प्लॅन आज आमचे लोक आसा ते बदलायत सुटल्यात अशे तरेची परिस्थिती. 20 वर्सांनी परत एक आंदोलन जालें इन 2006 जे आमी पळयलां 1926 to 46 to 66 to 86 to 2006 आनी हे 2026. आनी हो गोंयकारांचो खतखत
परत 20 वर्सांनी तीच हिस्ट्री रिपीट करपा खातीर हांगा जमला ही ऐतिहासीक जमात. आणि त्यांना म्हाका खूब जाणांनी जेन्ना ही थियरी सांगली तेन्ना एक मनशान म्हाका धजे मारीत म्हणलें, हय रे ते सगळे बरे आसा रे, पूण तेन्ना लोहिया आयिल्लो. आतां कोण येतलो रे लोहिया? लोहिया आयलो. गोंय सरवार करपा खातीर तेन्ना लोहिया फक्त 2 फावट गोंय आयलो, 3 म्हयन्यांनी परत आयलो, 8 दीस आग्वाद आशिल्लो आनी परत गेलो आनी मागीर गोंयकारांनी मुखार गेले. पूण हांगा आमचे कडेन एक नवीन राम मनोहर लोहिया आयला, जस्टीस फेर्दिंग रिबेलो. ही हॅज डिसायडेड टू शिफ्ट फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा. बॉम्बेची बेस सोडून गोवा परत बेस करपा खातीर गोंय सरवार करपा खातीर. ही सगळी गजाल करतना एक गजाल जाली ती म्हणजे आमी पळयली की लोकांच्या आंदोलनाचो आनी मागीर जस्टीस रिबेलो गुगलूक मारिल्लो ताका मेळिल्ल्या प्रतिसादान गोंय भिलें. आनी एक गजाल लोकांच्या उद्रेकान कितें जावपाक शकता तें आमी पळयलें, तें म्हणजे हरमलच्या गांवांत. हरमलच्या गांवांत लोक झगडटाले, थंयचे प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर तांणी कन्वर्ट केल्लें फॉर कमर्शियल पर्पज आनी ताचेर लोक रस्त्यार देमिल्ले. ताचेर जस्टीस रिबेलोन उलो मारलो आनी तो उलो पळयलो आनी सगळ्यो गजाली पळयल्यो. त्या लोकांचें आंदोलन पळयलें. हें आंदोलन आतां मुखार वचत रावतलें, हें कशें करून सारवार करपाक जाय म्हणटकीर हांगा हें सगळें चेपोवन उडोवपाक जाय म्हणून तांणी तो स्क्रॅप केलो, कन्वर्शन. हे लोकांनी सिद्ध करून दाखयलें की लोक एकठांय जाल्यार जावपाक शकता. त्या लोकांक मानवंदना दिवन आयज आमी आमची ही जमात सुरू करतात. हांव मागता 5 प्रतिनिधी आसात हांगा हरमलच्या समितीचे, तांकां घेवन वाजयत गाजयत हांगा स्टेजीचेर हाडचे. आनी आमची फ्रीडम फायटर आसा लिबिया लोबोस सरदेसाय, तिच्या हातांतल्यान तुमी बाय लिबिया बाय तांचो सत्कार करचो अशें मागता सगळ्यांक. कंटिन्युअस ताळी वाजवली, कंटिन्युअस स्ट्रगल केलं त्यांनी, कंटिन्युअस. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. या हरमलांचो इतिहास घडयला तोच इतिहास गोंयच्या गांवांनी आणि शहरांनी घडोवनी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागान मागता तुम्ही हो पीपल्स चार्टराचेर हांगा लोक येवन उलयतले जे फेर्दिन बाबार वेचून काडल्यात आणि ते आमकां कितें जाय ती गजाल सांगतले आणि ताचे खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं आपयता आमचे दाद
स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाई. सगळ्यांना हाजीर आसल्या गांवांची आमची भयण्यो भाव भुरगे तरणाटे आमचे मिडिया आमचे MLA आणि मोठे मोठे ते लिडर आमची फुडें बसोन आहाय बाब शेट्टीन आणि आमची सगळी बसोन आसले तांकां येवकार दिता. हांव कितें उलोवंक सोदी ते संदेश बाबान सगळें उलोवन मेकळें केलां. कितें तरी आसतना ही 2 उतरां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, तुमकां खबर आहा म्हजी पिराय ताणें सांगला आतां 86 म्हज्या हांव लिबिया बाय व्हड आहा पूण 86 वर्सां हांवें काडला कडेन आहाय. हांव 14 वर्सां आसतना जय हिंदांत पडलो आनी स्वतंत्र लढ्याक म्हजो वांटो आसलो. तर ते स्वतंत्र सैनीक आज वयर पावले म्हजे बराबरचे आनी थोडे घराक पडोन आसा भायर सरोन जायना. पूण जे गेले ते हुस्के करून गेले, जे वयर गेलाय ते हुस्की करून गेले आनी आसाय ते हुस्के करून तळमळटात. आमकां आनी हुस्को खंयचो एकूच गोंयच्या फुडाराचो जो गोंय साल्वार केले ते आता कोणाक विकपाक आमी भायर गोंयचे घट्टण करूंक सोदतात. रुलींग पार्टी ओ ओपोजिशन पार्टी म्हाका सांग काय आम्ही शाबी बाबी पोक दुबेरत म्हणून सांगना काय बाबी शाबी पोक दुबेरत म्हणून सांगना काय एकमेकाक धरून आसात. एकलो मारले भशेन करता आनी दुसरो रडल्या भशेन करता. आपण मंत्री जाले म्हणटच काय जमीन विकपाचे नवे आयडिया काढतात. गव्हर्नर ऑफिसर ना भावांनो आम्ही आणि भयणांनो चोर चोरतलो तो चोरतलोच. तेका दुसऱ्याची कोणाची आयडिया नाका. जो बाबतीन आम्ही ओगी बसलाय म्हणून तांकां रान मेकळी जाला. हे राजकारणाक भिवन फकत मतदार हे राजकारण फकत मतदारांक दितात म्हणजे तुमकां आनी आमकां. तेन्ना आमकां फुडें सरोंक पडटले. हरमलचो लोक फुडें सरले आनी आतां दाखयता भशेन ते दोन रथ बॉल तेन्ना बॉल जाली राजकारणी दोन रथ हे भिरांत एक रातीर रद्द केलो. आमचो सर्तीन रेबेल बाब आज राम मनोहराच्या रूपान भितर सरला. 1946 वर्सा राम मनोहर लोहिया आमच्या आसोलना पावलो जुनिया मिनिस्टरच्या घरात आनी तेका त्या टायमार तेणे आमकां संदेश दिल्लो आनी त्या संदेशाचेर आख्खें गोंय उठिल्लें. दोतोर रिबेलान पुराय अभ्यास करून एक चार्ट तयार केला. त्या कितलेशे मागण्यो गायल्या त्यो आमी मुखार व्हरतकच जायते तरेचे लोक उलयतले. तेतूंतलो एक मागणी म्हणल्यार हो आतां तो कॅसिनो
कॅझिनो मांडवी न्हय काडपाचो हाचेर सगळ्यांनी राजकारण केलं. कोण कोणे राजकारण केला, कोणे मशाल मिरवणूक काढली, सत्तेर आयल्यार फाल्यां काडून उडयतलो म्हणून, जाल्यार कोणे विचून येतो की 100 दिसांनी काडटलो म्हणून एक दिली. सगळे चिकाक ह्या बोवाळाक आमगे मांडवी मोगाची मांदळी प्रदूषण जाला. तिने जर तूं पळयत जाय 7-8 वचून पळय, हांव लागीं रावता, ते मांदवी पांय घायल जाल्यार तुजी पांय हरदताय. इतले पोल्युशन आमच्या ह्या मांदवी तालुक्यात. आनी ह्या जुगारा लागून कितलेशेच फामिली भिके पावले. केन सरकारान पळोवन तांकां पापाचो पयसो मोडला. पापाचो पयसो म्हटला. आमकां नाका हो पापाचो पयसो. देखून आमी आमची मागणी आसा, बार मारय तो कॅझिनो. जाणटेपणान एकूच मागणी, म्हणजे जाणटेपणान एकूच मागणी, जाणटे नेणटे हे गेणी उंच कराय आनी हे कॅझिनो आसती भायर घालपाक कराय. आज फेर्तीन बाबा लिडरशिपीचेर हे जातले आनी घडटले अशें म्हूण हांव मागता. जय गोवा, जय हिंद. आमचे मदल्या सगळ्यात जाणट्या मनशान उलो मारला. थंय मातशे तुमची ताळी आयकून ते कझिनोची वगडी हालिल्ल्या भशेन दिसली. in South and East Goa. It is really heartening for us who were preparing this program, along with Justice Ferdin, to see this huge turnout spilling out from this hall, on the side halls, on the stairs down, so much so that we even arranged something at Azad Maidan if people could not be accommodated. It only shows that the moment is ripe, that everyone is waiting to do something, and that's what we hope will be launched today. Let me speak to you about the regional plan. In 2012, we Goans got a document that would protect our Bangarache Goan. The Regional Plan 2021. This plan was prepared by eminent architects and planners who love Goa. And besides that, they were given a mandate, a direction by the state government, no less, a direction by the state government to design a plan for the state that would protect the ecological assets while allowing development. This was their direction. This is what they prepared in 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of Regional Plan 2021 is the demarcation zones. The plan has 2 broad eco-sensitive zones. Zone 1,
which comprises the most sensitive, most precious ecological assets of this state, like steep hill slopes, forests, Khazan lands, and in eco-sensitive one zones, no development is allowed. This was their idea: protect these sites, these places altogether. Eco-zone 2. Development, restricted development would be permitted. Orchard lands are plateaus, natural, where trees just grow wild in that sense. Irrigation areas, all these were marked as eco-sensitive zone, some development to some extent. This together, eco-sensitive 1 and eco-sensitive 2 cover 82% of Goa. 82% protected under 1 or 2. This document, Regional Plan 2021, it is our passport to good governance. It is a document which we must... Our passport, I use that word deliberately. So what has happened? The document is still in force. The Regional Plan 21 is still in force. Why are we agitated today about what is going on in the state when 82% of our land is protected? Whoever is in power to throw this document out of the window, not officially, unofficially, by making changes to the Town Planning Act so that unofficially by making changes to the Town Planning Act so that the regional plan eco zones 1 and 2 will be diluted and their protection will be removed. Government first introduced section 16B, then section 17.2, then 39A. All these are designed to enable wealthy individuals and real estate companies to put their footprint and their hands and their full selves in Goa in our eco-sensitive areas. Now the regional plan is being dismantled in 2 ways. One, the town planning department is enabling property owners to purchase a zone of their choice on payment per square meter for a zone change. So nothing about planning, nothing about eco-sensitive. You are able to pay per square meter, you can get a zone of your choice. It's like somebody going to the medical college and saying, here's my money, give me the doctorate, the degree of the doctor. So people who have the money are getting a zone change. And number 2, the second way, because after all the regional plan is still there saying this is eco-sensitive, this is Khazan and so on. The second way is that the town planning is accepting reports prepared by private architects and planners who come there with a lot of figures, a lot of documents, a lot of paper and say that, I'm sorry, this land is not steep hill slope. I have measured it. Look, this is the measurement. It is not steep hill slope. It is not Khazan area. It is not forest area. It is not orchard area. If it is orchard, they say it is very rocky and nothing will grow over here. So all these documents are being presented by the real estate through planners, through architects, giving it a sort of professional look, and town planning department forgetting that eminent planners, eminent architects, that there is a Surveyor General of India topo sheets. All these documents which say they are steep hill slopes, say they are eco-sensitive areas, they just forget about them, accept these documents from these new architects and planners who come. Now remember, these professionals have a vested interest. They are engaged by the party themselves
please prepare a report for me showing that my land is not eco-sensitive area. They have a vested interest in the projects that they are recommending, and the department is simply accepting them and allowing projects, construction of projects with hundreds of swimming pools in them. Hundreds, 600, 700 flats, 700 swimming pools. In a place like Goa, where we Goans are not getting more than 1 or 2 hours of regular water, good clean water every day. Promises are made, but they are not kept. So we cannot allow this kind of 1,000 swimming pools and hundreds of swimming pools anywhere. As a result, despite the regional plan being in force, our hill slopes, our rice fields, our khazans, our irrigation areas are all under attack. And therefore, I come here before you to say what Sandesh has said before, what we have been repeating, and please repeat again with me, enough is enough. We protest this kind of government. We have a regional plan. You have a duty to respect it. You have a duty to keep it in force. We protest this kind of governance where you keep the regional plan on paper but throw it out of the window another side. We demand that the government strictly follow the Regional Plan 2021 and stop permitting zone changes based on requests from private individuals. Thank you. Justice Rivolo not high. नॉर्माबाईन खूप बरे तरेन थोडके भशेन रिजनल प्लॅनाची केस आर्ग्यू केली आणि आता हांव पळयतां आमचो तरणाटो व्हिडिओ इन्फ्लुएन्सर a PhD scholar who is doing his PhD on international relations will also speak on Goa. Usman Khan Pathan. माचेर आशिल्ले भोवमानेस्त मोगाळ गोंयकारांनो, देव बरी सांज दिवं. When laws, principles, rules, high court judgments are violated, are not respected, it is time for us people to come out and show why democracy is for the people, by the people and of the people. तर संदेश बाबान जेन्ना रिक्वेस्ट केली की CRZचेर जो आमचो चार्टर डिमांड करता ती डिमांड तुमच्या मुखार हांवें दवरपाची. सो जेन्ना हांव रीड करतालो, आयरनी इज दॅट 2 days बिफोर टाइम्स ऑफ इंडियाचे एक न्यूज रिपोर्ट केली अँड मोरजीम बीचाचेर there is a CRZ violation which has happened just 2 days ago. So where is the law? Where is the respect to the High Court judgment which is there since years now? तर आमचो जो चार्टर डिमांड करता कोस्टल रेग्युलेशन झोनाचे जितले इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा पयले सुवातेर तांकां सील सिस्टमॅटिकली त्यांचे लायसन्स कॅन्सल करप आणि तांकां डेमॉलिश करप. ह्या बाबतीत एक इम्पॉर्टंट जजमेंट जो स्वतः आमचे जस्टिस फेडिन डिबोलो सराचो एक जजमेंट आसा, गोवा फाउंडेशन वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा रीट पेटिशन जो घातिल्लो डेटेड 29 जून 2000. हातून स्टेट गव्हर्नमेंटान एश्युरन्सीस दिले. त्याच्या उपरांत हायकोर्टान काही डायरेक्शन्स दिले स्टेट गव्हर्नमेंटाक, डायरेक्शन इश्यू केले आणि त्यो डायरेक्शन्स पुरायपणान एनफोर्स जावपाक जाय ही आमची
दुसरी मागणी जे डायरेक्शन इश्यू केले ताचे तातूंतले कांय पॉयंट तुमच्या मुखार दवरता. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी हांचे जे पावर्स आसा, इंटग्रिटी विथ इंटग्रिटी तांच्यांनी ते पावर्स एक्सरसाइज करप आनी CRZ व्हायोलेशन जितलेय आसा किंवा जे नो डेव्हलपमेंट झोनान कन्स्ट्रक्शन जाले आसा तांचे अगेन्स्ट इन्क्वायरी आनी एक्शन जावपाक जाय. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ऑफ गोवा हातूंत भितर जे कंप्लायन्सीस कंडिशन्स आसा जे लिस्ट केला ते फुलफिल जातात काय ना ते एन्श्योर करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा ही कॉम्पिटंट अथॉरिटीची आसा. वीकली पेट्रोलिंग, फोर्टनाइटली and monthly inspection, these are mentioned in the judgment in very detailed manner. I am just putting forth some summaries. हे जे इन्स्पेक्शन्स आसा ते जावपाक जाय, कंपल्सरीली जावपाक जाय. ते जातात काय ना, these we have to be assured about it. आणि गव्हर्नमेंटान जे हायकोर्टाक एश्युरन्सीस दिले ते सगळे एश्युरन्सीस फुलफिल करतात काय ना हेही लोकां मुखार हाडपाक जाय. आणि वी हॅव टू एन्श्योर दॅट दीज आर हॅपनिंग. दिस इज आवर थर्ड डिमांड. अँड फायनली लोकल अथॉरिटीज, गव्हर्नमेंट ऑफिसरान जे डिफेक्टिव्ह शोकॉस नोटिसीस किंवा ऑर्डर्स पास केल्या, they have broken the law. They have to be punished. A strict action has to be taken against them. Thank you very much. थँक यू व्हेरी मच उस्मान. ह्या मिटिंगेक एड्रेस करतना कोणी आमी म्हणपाक शकना की मिनेजीस ब्रागांजान जमिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो. म्हाका म्हणची पडटा की मिनेजीस ब्रागांजा भितर जमिल्ल्या म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो आनी आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या भयणांनो आनी भावांनो. म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे कमीत कमी 300 लोक थंय सद्याक उबो रावन मिटींग आयतात. हांव अजुनूय मागता जर तुमकां अडचण जाता जायत, सारकें दिसता जायत, व्यवस्थीत वचात. आझाद मैदान आमचें, आमी आझाद, सुसगात बसात आनी मिटींग आयकयात. सगळी व्यवस्थीत LED स्क्रिनाचेर दिसता. तुमकांय सुसगात बसून एक गार्डना बशिल्ल्या भशेन बसून मिटींग आयकुपाचो एक सुयेग मेळटलो. हांव फुडली खेपेक फुडली सुवातेर आपयता जो हांवें सांगलें की ट्रायबल एरियेंतल्यान आज ट्रायबल्स उठल्यात, चिमेल उठला आनी चिमेल युनिटी मॉल जे हाडपाक सोदता ते युनिटी मॉल नाका म्हणून जी युनिटी जाल्या ती ही. And this is a real mall of the people of Goa. आणि त्याच लोकांक सगळ्यांक रिप्रेझेंट करून येता आमचो कावरेचो भाव रवींद्र वेळीप तुमचे मुखार घेऊन आनीक एक चार्टरातली मागणी. माचेर बशिल्ले आमचे मानेस जस्टीस रेवेलो बाब, मॅडम नॉर्मा, तशेंच इतर मानेस आनी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांनो, हांव आयज तुमच्या मुखार आनी एक चार्टर दवरपाक आयिल्लो आसा. तो म्हळ्यार आमच्या गांवाचे. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या गोंयांत सुमारे 191 सुमार ग्रामपंचायती आसा आनी तातूंत सुमारे 334 सुमार गांव आसा. आणि तुमकां समज जर खरें गोंयची जर गोंयकारांक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमच्या लोकांनी गांवांनी वचपाक जाय. गांवांनी लोक कशे रावतात, कशे जगतात, गांव कशे टिकोवन दवरलात हें पळोवपाची गरज आसा. हे गांव काल आनी पयर घडलेले न्ही, तर तेंचो 10,000 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. आनी आयज तुमी जर पळयता जाल्यार आयज आमचे कडेन 2003 साकून गुगल मॅप्स अवेलेबल आसा. 2003 ते 2025 आमी ह्या 26 आसा. तेन्ना ह्या इतलेशे बारीकशे काळा भितर कितले प्रमाणात आमचे गोंय चेंज जाला, गोंयचो ग्रीन कवर चेंज जाला, गोंय कितले प्रमाणात नश्ट जाला ते पळोवपाक मेळटले. आमचे गांवांनी पयलीं गांवकारी सिस्टम आसताली जेका तेजी नंतर आमी कोमुंदार म्हणून वळखतात. पूण ही गांवकारी सिस्टम बसयल्ली कशी गांव चलोवपा खातीर.
गांव चलोवपी आणि गांव वचोवपी हेका म्हणटात गावडो, अशी म्हण आसा. तेन्ना ह्या आमच्या लोकांनी, ह्या आमच्या गोंयकाराच्या भुमिपुत्रांनी आमचे गोंय टिकोवन दवरलें. पूण आयज अशी परिस्थिती आमच्या निर्माण जाल्ली आसा की गोंयान येयल्लो प्रत्येक जाण मनीस ना पेक्षा आमी अशें म्हणपाक शकतात की 10 जाणांतले 8 जाण तरी ह्या गोंयांत आपल्या दुसरे घर बांदून रावपाक सोदतात. आणि दिसान दीस गोंयची जमीन आसा ती कमी पडत वयता. तेन्ना तुम्ही उत्तर गोंयान पळयशात, आयज हरमला जे लोक उठले, चिमला लोक उठलेले आसात, करमळी गांवांत लोक उठला, फाटी शिरोड्या लोक उठलेले. आणि अशें म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी आंदोलनां, गांवांनी लोक उठ्ठले. कित्याक की सद्याक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की मनशाची ग्रीड ही दिसान दीस वाडत वयता. आयज जमनीचे प्लॉटिंग करपा खातीर, कित्याक गोंयचे जमनीक भयंकर डिमांड आसा. दिल्लीवाले, मुंबयवाले, बेंगलोरवाले येवन हांगा आपले सेकंड होम इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदतात. आणि ते करपा खातीर गांवांनी भितर प्लॉटिंग चालू आसा. मडगांवां जर जमीन मेळना आसत जाल्यार सांग्यार वचून लोकांनी लाखांनी जमनी घेतलेले आसात. काल पयर जी भुरगीं ग्राउंडार खेळटाली, त्या ग्राउंडाची प्लॉटिंग जातना पळोवन मनाक खूब वायट दिसता. तेन्ना आयज आमचे गांवांनी ग्रामसभा आसून सुद्धा ग्रामसभेक पावर ना अशें कित्याक म्हणटा हांव, तर 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटा प्रमाणे आमकां पंचायतीक पावर दिली खरें, पण रिजनल प्लॅन जरी करता आसतना विलेज लेवल पार्टिसिपेशन जर आसा तरी सुद्धा तेजे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ग्रामसभेचे कन्सेंट आसा काय कितें ना. कित्याक TCP जे करता ते फायनल. इवन ग्रामसभा लेवलाचेर पंचायत जर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सुद्धा दिना तांकां जाल्यार हे अंडर सेक्शन 66(3) वचून सरकारा कडच्यान, ऑथॉरिटी कडच्यान लायसन्सीस घेवन हांगा कन्स्ट्रक्शन घेवन ते कन्स्ट्रक्शन बांदतात. सो खऱ्या अर्थान आमच्यो ग्रामपंचायती एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभा एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभेक एडिशनल पावर्स जाय. फाल्यां खंयच्याय गांवांनी समज जर प्लॉट्स जातात किंवा कन्वर्जन जातात शेतां भाटां, जर आमी प्लॉट्स करून कन्वर्ट करून विकपाक सोदतात जाल्यार ताका ग्रामसभा कन्सेंट मॅन्डेटरी आसपाक जाय अशें प्रोविजन आमी एक 2 गांव की जो पर्यंत आमच्या गांवांनी मान आसा, जो पर्यंत आमच्या गांवांनी गांवपण आसा, हे आमचे गांव टिकोवन उरतले. सो फुडें म्हळ्यार एक जेन्ना आमी डॉक्टर माधव गाडगे सरा कडेन जेन्ना बरोबर आमी काम करताले तेन्ना म्हाज्या निदर्शनाक एक अशी गोष्ट आयली की आमी फॉरेस्टा सेक्टराचेर काम करताले. एक मेंढा लेखा म्हणून एक गांव आसा गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रान. त्या लोकांनी आपलो गांव आपल्या ताब्यात घेतलो, ग्रामसभाक फुल पावर दिलो आणि थंय सरकाराचे किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कांयच चलना. त्या गांवाचे एक स्लोगन अशें आसा, ते म्हणटात की दिल्ली मुंबईत असो आमचे सरकार, दिल्ली मुंबईत असो आमचे सरकार, पण आमच्या गावात आमीच सरकार. म्हाका दिसता की हे स्लोगन घेवन गोंयकारांनी मुखार वचपाची गरज आसा.
आता निमणे सुवातेर एक हांव चार्टर वाचचे पयलीं एक आमचे खास करून जे गोंयचे आदिवासी भाव आमचे भूमिपुत्री जे लोक आसात तेंचे वतीन एक मुद्दो दवरता. सुमारे 334 गांवां भितरले 63 63 गांव आमच्या शेड्यूल एरियांत नोटिफाय विकतात जाल्यार ते विकपाक मेळना अशे बंदी आसा. सो नेक्स्ट आमचो मुवमेंट एखादे वो आसूं येता तेन्ना हांव मागता की जर आमी ह्या भूमिपुत्रां खातीर जर एटलिस्ट हे शेड्यूल एरिया सुद्दां जर इम्प्लिमेंटेशन करपाक पावले जाल्यार आमचे गोंयचे 63 गांव 63 विलेजीस सांबाळून उरतले फुडारा खातीर. सो आयज जालें कितें तर आमची शेतां बाटा कन्वर्ट जाला, व्हाळ आसा ते पुरोवन गेला, वर्सान वर्स व्हाळांतले न्हंयचें उदक कमी जायत वयता. हेका लागून हांव फुडलो चार्टर तुमचे मुखार दवरता, चार्टराचो डिमांड दवरता की प्रत्येक आमच्या गांवची कॅरिंग कॅपॅसिटी आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. सरकारान हेजेर काम करचें. The government in the next budget must provide funds for the entire exercise to be carried out initially in the villages in the financial year commencing from 1st April 2026 and the towns and cities in the financial year commencing 1st April 2027 to identify the carrying capacity of each village of Goa. NIRI or any other governmental body should be interested to carry out the survey. सो हो आमचो आयचो एक डिमांड जावन आसा चार्टराचो आनी तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता की हो डिमांड घेवन तुमी आपल्या घरान, आपल्या गांवांत, आपल्या शारान वचचें. देव बरें करूं. उपकारी रवींद्र बाब, खास करून आदिवासीची लोकशाही पद्धत जी आसा त्या पद्धतीचेर खूब बरे तरेन उजवाड घालो आणि ही गांवकारी पद्धत जी आसा ती गांवकारी पद्धत आणि माड जे आसा ते माडच अजून पर्यंत आमचे गोंयकारपण आणि गोंयची बेसिकली डेमोक्रेटीक स्पिरीट आसा ते दवरला. कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या भायर गेले जाल्यार कितें परिस्थिती जाता ते आज विलेजीस प्रकारांच्या भितर दिसता. ताका लागून आमकां आझाद मैदान लागीं करचें पडलें. ओके, ही परिस्थिती आणि हाज्याकी भयानक परिस्थिती कॅरिंग कॅपॅसिटी नासतना हांगा गोंया भितर सद्याक डेव्हलपमेंटाच्यो येवजणी चल्ल्यात. आमी सुरवात करपाची आशिल्ले ह्या मिटिंगेची ती एक गोंयचे फामादीक तियात्रिस्ट आणि कातारिस्ट आमचे जाणटेले जे आता ह्या एप्रिलाक 80 वर्सांचे जाता ते तोमाजीन बाब कार्दोज आणि तांची घरकान्न आयरीन बाय कार्दोज जालें अशें की कितें तरी टॅक्निकल प्रॉब्लेम जालो आनी ते टॅक्निकल प्रॉब्लेमा लागून तांणी जी सीडी आनी पेन ड्रायव्ह हाडिल्ले ते पेन ड्रायव्हाची कितें तरी जायना जालें. पूण फायनली तांच्या दोगांयची उमेद जर पळयली जायत जाल्यार म्हाकाच लजेन मान सकयल घालची कशी दिसता. ती म्हणटा म्युजीक बिजीक नाका पूण आमी येवन कातार म्हणटले. हांव मागता आपयता तोमाजीन बाब कार्दोज आनी आयरीन बाय दोगांयकय येवन तांचे कातार पळय. ओके, पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवंक म्हणटा. कित्याक थोडे संख्येन तुमी आयले आनी एके चळवळीक मोठो तेंको दिलो. आयज हे आमी गीत गायता ते ह्याच विशयाचेर आटापलेले आसा. ते सुरवातेक गावपाचे आसले पूण दुर्दैवान म्युझिक ट्रॅक चलना जालो आनी आतां आमी म्युझिक नासतना तुमचे मुखार हें गीत दवरता. कितेंय वयर हाला जालें जाल्यार सन्मान घेवचें. Da 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 la 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 la
गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पडे सुंदर गोंय कबाल जाता उगड तुझे दोळे गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पडे सुंदर गोंय कबाल जाता उगड तुझे दोळे शेतां भाटां झाडां बेडां ओय आमची ओपूर बाय दोंगर रानां नदी तोडी गोंयची गिरेस्ताय भाटां शेतां पुरोन आदातात दारुणाय ओ गोंयकारा हें आमचें दायज आमी सांबाळूंक जाय गोंयकारा ओ गोंयकारा नदर मारून पडे सुंदर गोंय कबाल जाता उगड तुझे दोळे ला 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 la 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 गोंयकार भावानी मोनांनी याडा गोंयचो नासोत्तेले गोंये मोनान दोरा गोंये येदा कोच्या ओय सांबाळच्या उठ रे उठ गोंयकारा वेळ नाका आयजूच गोंयाक या सांबाळटलो म्हणून गे रे सोपूर ला 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 आईच्या गोंयांत नदर मारल्यार कितें देखो घेता हे फुडारी आमची जमीन भायल्यांक विकून दिता दुडवां आशेक लागोन गोंयचो घात घेता हे आडावच्याक गोंय सांबाळच्याक उठ गोंयकार पुता आसाय तो खोलेस तूं निजाचो गोंयकार धाडोस घेवन फुडें सर जा गोंयचो राखणदार आसाय तो खोलेस तूं निजाचो गोंयकार धाडोस घेवन फुडें सर जा गोंयचो राखणदार जा गोंयचो राखणदार जा गोंयचो हे गीत रचलं हांवें आनी ह्या गिताक संगीत दिलं मुकेश घाटवार तें आयकोपाक तुमकां मेळ्ळें ना म्हण आमकां दूख भोगता. देव बरें करूं.
तांकां आहा आनी ह्या मुवमेंटाक आमी सगळीं Let me use the statement of objects and reasons for our for section 70. It is stated that by cutting of land is causing environmental instability in the state. In order to provide a wide role, तुम्हाला उलो जावं गोंयचो राखणदार हांव लोकां कडेन मागता आनी लोक तुमकां सांगता सांगतले जातले आमी राखणदार जातले आमी जातले आमी जातले आमी इनफ इज इनफ any land having slope to you walk 10 meters and if you climb up elevation of 1 meter that is a hill slope. 1:12. So wheelchair in 2000 in the of hills committed only in we got our law to protect hill slopes in 1997 before any other state of the country even thought of this. And after Norma madam has said slowly this law is being diluted and unfortunately talk about called public hills which are steep, meaning higher than 1:4. You go 4 meters straight and you climb more than 1 meter up. It's quite steep. Those cannot be cut under any consideration. In 2011, the regional plan that they made, they did one lovely thing. They took the data of the Survey General of India, who is the gold standard for data. Okay, he's doing surveys, collecting data of as per his slope and elevation data. What is more steeper than the 1:4, 25%? They mark those in a green color zigzag and no development slopes. So you have hills 1:10, you cut them only in rare cases. You have steep hills 1:4 which shall never be cut. But now all of this changes in 2023 when our government introduces a guideline. And if you look in the gazettes, you will never find that guideline because it was issued as a circular. Any rules pursuant to law need to come in the gazette. This one didn't come in the gazette. So almost nobody knows about it. Now, no longer do they care about the data in the regional plan. No longer do they care about the data that exists with Survey General of India. Everything is based on the report of the applicant. Munun Maka, I want to tell that this is not a hill. I will get one architect or engineer or surveyor to make a map saying this is not a hill and I will submit it. And let me tell you, the TCP goes on site and what they do. What I will read from now is an affidavit filed in court by the TCP just to show how they misrepresent. The entire property was checked extensively along with representative of complainant and petitioner. And all 4 numbers of benchmarks verified on site. Ami jana survey karta, when we start our survey, we call that benchmark. And land cutting carried out was checked on site and the structures built. Number of contours 29 x 100 by 320. Equals to 19.06
average slope. Class on this to master's students of architecture and planning. And then I come home and I see this is what's going on in आमचो Mittal Goen. So आमचो demand कितें आहा? An immediate ordinance should be passed, nazalyar bill introduced to make the necessary amendments to the acts or relevant rules, stopping all development and cutting of hills. कारण केन्ना आमचो जमीन कुसयता जाल्यार who bears the brunt? Until the time the laws are revealed, the guideline issued by TCP department in their circular dated 6 September 2023 should be suspended. चार्टर घेऊन तुमच्या मुखार येतना डिमांड जे करतात ते पळोवन एखाद्या तुमकां दिसत की हो फक्त डिमांड आसा, इट इज नॉट पॉसिबल. बट फायनली दीस knowing that it is possible. जे पॉसिबल आसा ते डिमांड हांगा सांगल्यात ते पॉसिबल करून घेवप ही आमची जबाबदारी आसतली. आता तुमच्या मुखार येता ताणी वयर जस्टीस उबारलो. सगळ्यांनी जस्टीस रिबेलाच्या मिटिंगेक वचपाक जाय. लोहिया फाटल्यान आमचो मनोहर लोहिया देगेलो बाब तुमकां काळजांतल्यान माये मोगाचो नमस्कार. आनी जे आयज हांगा उपस्थित आसा ते स्वाभिमानी गोंयकार जांकां फाटीचो पडो आसा ते अख्ख्या गोंयांत मेळिल्ले 500 रुपयाची मिटींग न्ही, ही स्वाभिमानाची प्रत्येक गोंयकाराची मिटींग. ते सगळ्यांक म्हजो मानाचो सलाम. आमकां प्रत्येकाक वाटे घातलेले एक एक वाटो. म्हजो वाटो आशिल्लो आमची गोंयची तळी, आमच्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर. तातूंत चार्टरान 7वो नंबर आसा. नो डेव्हलपमेंट शूड बी अलाउड ऑन नियर नॅचरल वॉटर बॉडीज, लेक्स, रिव्हर्स, फॉरेस्ट, हिल्स अँड सी शोर्स. हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. सरकार तो मागीर खंयचो आसूं, आदलो सरकार आसूं किंवा आतांचो सरकार आसूं, हे आमचे ह्या गजालीचे फक्त ट्रस्टी ती आता बंद करा. पहिली जर केल्ली आसत आनी आता तुम्ही फुडें सरता आसत, खबरदार गोंयकार उठल्या तर आमच्या फाट्यार राखणदार उबो आसा. आनी आमी सांगिना, हे सांगता पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन. सुप्रीम कोर्टाचो रिकॉग्नायज केल्लो हो स्टेटमेंट आसा. खूब तेंपान कोण तरी उबो रावलो. ज्या दिसा सराचो व्हिडिओ पळयलो म्हाका मन भरून येयलें आनी दिसलें कोण तरी उबो रावला, तेच्या फाटल्यान उबो रावपाक जाय. हांव अशें म्हणटा, जेन्ना जेन्ना अधर्म घडटा तेन्ना तेन्ना संवसारान एक शक्ती जन्म घेता. ती केन्ना कृष्णाच्या रुपान, तो मागीर मनीस आसता तेन्ना लोही आसता. आतांच आमचे हरमलचे लोक आयिल्ले. तळी, न्हंयो, दोंगर पावले दिल्लीकारांच्या घशान. कोणाची पर्वा ना, कसल्यो परवानग्यो ना. ह्याच्या बापायचो फाट न्हू. ही आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो तळयो. पूण हे कोणाक लागून जाला? तांकां लागून? हांव अजिबात म्हणना हे आमकां लागून जाला. कारण आमी दोळे आसून कुड्डे, कान आसून भेड्डे. आमकां भंय दिसता
आमकां भंय दिसता फेसबुकाचेर किशोर गांवकारान जर व्हिडिओ केलो जाल्यार लायक करपाक भंय दिसता. कारण IT सेल बसला पळोवपाक कोण कोण कमेंट करता, कोण शेअर करता, तांकां मागीर फोन येता. आमकां फोन करपाची कापासतात ना. कारण आमच्या फाटीक कोण आसा, स्वाभिमानाचो कोणो, गोंयकारपणाचो कोणो. आमची तिनूय आंदोलनां जवळ जवळ अर्द्या वयर जिखले आमी. आता मुखार येवपाचे आसा ते तरणाटे. खरें म्हटल्यार तेन्ना लोहिया आयिल्लो रेस्ट घेवपाक. रिबेलो बाब खरें म्हटल्यार रिटायर जाला रेस्ट घेवपाचो. पूण ताणें इनफ इज इनफ सोसूंक जायना म्हणून उलो मारलो. आता गरज आसा आमची तरणाट्यांची. हांव सगळ्या तरणाट्यांक ह्या माध्यमाचेर उलो मारता. आमी रील्स करता, आमी व्हिडिओज करता. पूण एक तरी व्हिडिओ रिबेलो बाबान उलो मारला ताजेर ना. कारण आमकां भंय दिसता. कारण आमकां एडवर्टीजमेंट दिता न्ही गव्हर्नमेंट, ती बंद जाली जाल्यार तुमकां लक्षांत दवरा. आयज आमकां एडवर्टीजमेंट मेळटले. पूण म्हाजे भुरगे 5 वर्साचे आसा ते 21 वर्साचे जातकीर म्हाका विचारतले, जेन्ना गोंयकारांच्या हाती भायर पावले ते विचारतले, जेन्ना रिबेलो बाबू उलो मारतलो तेन्ना तूं खंय आशिल्लो आनी हांव जर मिटींग येयना आनी हांव आवाज करिना जाल्यार म्हाका धाडस जावचें ना. ते तुमकांय जावचें म्हणून हांव म्हणटा उलया, आयज उलया. कारण आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांनी बाबा परत उठला आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर. म्हाका याद जाता ते राखणदार म्हटलं की रामा काणकोणकारांनी एक उलो मारलेलो. म्हाका दिसता ह्याच हॉलांत तो जावपाचो आशिल्लो. मागीर ताका मार पडलो, बडयलो. परत रामा काणकोणकार परत नव्यान उबो जाला. म्हाका दिसता आमचे राखणदार आसा, खापरेश्वर आसा, बोडगिणीचो बोडगेश्वर आसा, आमचो कटमगाळ दादा आसा, बुधकाम आसा. ते राखणदार तुमच्या रुपान आमच्या मुखार आसा. त्या तेंपाक पेपर वाचप बंद केला. कारण सगळे बिकाऊ जाला. हांव फक्त एकट्याचो चॅनल पळयता, तो किशोर गांवकाराचो. कारण तो पोटांतल्यान उलयता, पोटांतल्यान तळमळटा. म्हणून म्हाका दिसता आनी काय म्हाका पळोवपाचें ना. हांव सप्तोश शेलेकाराचो व्हिडिओ पळयता. कारण तो आपलो सगळो काम धंदो सोडून पोटांतल्यान अभ्यास करता आनी आमच्या मुखार खरी खरी गजाली म्हणटा. हे सगळे पॉइंट्स आसा ते आमी मुखार काडुया. पूण आमी उलोवया. आमी उलयना म्हणून हेंचे फावना. आमी ज्या दीस उलयतले, आमी एकठांय जातले तेन्ना हेंची तापासतात ना. आमच्या जमनीक, आमच्या न्हंयांक, आमच्या तळ्यांक हात लावपाची. इतलेंच म्हणटा. आता तरी गोंयकारांनो जागे जायात रे. फुडल्या पिळगे खातीर तरी गोंय राखात रे. जय गोंय, जय गोंयकार. म्हाकाच घस्स जालें ज्या पद्दतीन राजदीप उलयलो आनी ज्या पद्दतीन तुमच्या म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्यांक तुमच्या काळजांतले उमाळे खंय तरी राजदीप उलयता अशें दिसलें आसतलें. हांव तुमकां सांगलें की जो जस्टीस रिबेलोन हे चार्टर तयार केला, तो इंग्लीश चार्टर भोगिल्लोच सगळ्याक. हांगा आमी एक ओपन सेशन करपाचें आसा जंय जे लोक आसात त्या लोकांनी आपली कितें तुमकां एडिशन करपाक जातात जाल्यार ताची सजेशन्स फक्त घेवपा खातीर जे जस्टीस रिबेलोचें म्हणणें. तांणी जो चार्टर केला ते सगळी गजाली हांगा सगळें उलोवप शक्य ना. तेन्ना 2 तरणाटे येतात हांगा तुमचे मुखार. जो चार्टर केला तो चार्टर पॉयंट टू पॉयंट तुमचे मुखार पयलो दवरपा खातीर त्या ओपन सेशनाच्या पयलीं. आनी ते येतात अश्विनी कामत आनी अनीश अग्नी. लोकांचे घोषणापत्र. पॉइंट 1. दोंगर आनी रानां हे लोकांचे दायज. दोंगरावेली बांदकामां आनी दोंगर कापप बेगोबेग थांबोवचे. ते खातीर बेगोबेग वट हुकूम काडचो, कायद्यान दुरुस्ती करची आनी गरजेची ती नेमावळ तयार करची. जर एक गजाल जातकर ते मान्य आसा जाल्यार ताळी मारून ताका संमती दिवची.
2. प्रादेशिक आराखडो आणि बाह्य उदरगत येवजण ओडीपी अस्तित्वात आसा तो मेरेन प्रादेशिक आराखडो बाह्य उदरगत येवजणेत सांगल्या तेच प्रमाण बांदकामां करची. झोन बदलप, जमनीचो वापर बदलप वा FAR वाडोवपा खातीर शार केल्ल्या 16B, 17.2 वा 39A हाचे सारक्यो दुरुस्त्यो बेगोबेग रद्द करच्यो. तशेंच जमीन महसूल अँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत दुरुस्ती करून शेत रोयनाशिल्ल्यांक वा गोंयांत रावनात तांकां जमीन विकपाचेर बंदी हाडची. जो मेरेन हे कायदे जायनात तो मेरेन ह्या दुरुस्त्या खाला दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे. तशेंच सुरू जावंक नाशिल्ली बांदकामां वा अर्दार आशिल्ली बांदकामां बेगोबेग थारावची. नंबर 3 सोंसपाची तांक म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटीचे सर्वेक्षण केले बगर गांवांनी, नगरांनी वा शारांनी कसलीच बांदकामाची उदरगत करची न्ही. सर्वेक्षणा खातीर निरी वा दुसरे सरकारी संस्थे कडेन सर्वेक्षणाचे काम सोंपोवचें. तशेंच 1 एप्रिल 2026 सावन सुरू जावपी अर्थीक वर्सान ह्या सर्वेक्षणा खातीर निधीची तरतूद करची. चार, पिवपाचे उदक ही अपवाद म्हणून फकत थळाव्या मनशांक रावपाच्या घरा खातीर एके माळयेचे घर बांदपाक परवानगी दिवची. नंबर 5 सगळ्या तरांच्या बांदकामां खातीर संतुलित उदरगत हें तत्व पाळचें. प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वाचो तातूंत आस्पाव आसचो. 5 कोटी रुपया वयर खर्चाची बांदकामां जातात तांकां ही तत्वां लागू करची. नंबर 6 गोंय शेती कूळ कायदो 1964 खाला फाटल्या 5 वर्सांनी मामलेदारा मुखार न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां नेगेटिव्ह तांची नव्यान तपासणी जावची आनी ते खातीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वा जिल्लो न्यायाधीश आशिल्ली समिती घडोवची. मुळावी कागदपत्रां लिपोवन दवरून ही न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां दिवपाच्या करण्यांनी वांटेकार आशिल्ल्या सगळ्या व्यक्तींचेर कायदेशीर केशी घालच्यो. कागदपत्रां लिपोवन दवरून वा प्रतिज्ञापत्रां दिल्यांत काय कितें ताचो नियाळ घेवपाचो अधिकार मामलेदाराक दिवपा खातीर कायद्यांत दुरुस्ती करची. हीच पद्दत बागायतीकूय लागू करची. पॉइंट 7 निसर्गीक उदकाचे वाठार, तळयो, न्हंयो, रानां, दोंगर आनी दर्या देगे लागीं कसलेच तरेचे बांदकाम जावपाक दिवचे न्ही. पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रिनाक धरून प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वांक धरून तांचो विचार जावचो. नंबर 8 आयज मेरेन कितलेशेच आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 म्हयन्या भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कसिनो भायर काडचे.
सगळी बेकायदेशीर कामां आयज मेरेन कितलेशेच आमदार मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 म्हयन्यां भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कचरो भायर काडचो. नंबर 9 सीआरझेड वाठारांत पडटात ती सगळी बेकायदेशीर बांदकामां बेगोबेग सील करची, तांचे परवाने रद्द करचे आणि योग्य ते कायदेशीर सोपस्काय पुराय करून ही बांदकामां मोडून उडोवची. जून 2000 ह्या दिसा हे विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी जावची. 10 अर्जदार, बांदकामां करपी, बिल्डर अशा सगळ्यांक मजत करपा खातीर चुकीचे वा फटकिरे आदेश दिवपांत घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर, आर्किटेक्टांचेर, सर्वेयरांचेर, इंजिनियर्सांचेर आणि हेर सगळ्या व्यक्तींचेर कडक कारवाय करची. ह्या करण्यांक लुकसाण भरपाईचे तत्व लागू करचे आणि खात्या अंतर्गत कारवाय, निलंबन, नोकरेंतल्यान बडतर्फी आणि तांचे पेन्शनय रद्द करपाची कारवाय तांच्या आड करची. देव बरें करूं. इनफ इज इनफ. आणि आयज काय आनी कितें आसा that is not part of construction area. It is a different area. आमकां खबर आहा खुबश्यो गजाली आसात. ओके, एक बारीक ओपन सेशन हांगा आमच्या मुखार MLAs आसात, एक्स MLAs आसात, लोकप्रतिनिधी आसात, तांकांय तुमच्यो भावना कळून दी. त्या हातूंतल्यान भाशणां करपाची ना, भाशण नाका. ते तुम्ही उलयतले, लोक उलयतले, तेय बी आयकतले, आमी आयकतले, दोतोरी आयकतलो, सगळे आयकतले. चडांत चड 1 मिनिटां भितर फक्त तुमची मागणी कितें ती सांगची. ह्या चार्टरा भितर आनी कितें एड करपाक तें 1 मिनिट लक्षात घेयात. नो पर्सनल एक्युजेशन्स, नो क्रिटिसायझिंग एनी पर्टिक्युलर पार्टी. कित्याक एक पार्टी केल्यार तुका त्या पार्टीक म्हणटले, तुका इंडिव्हिज्युअल म्हणचेच ना. सो ती रिस्क घेनाकात. ओके, जर कशा तरेचे जाले जायत आणि तुम्ही हांव थंय सांगतलो मायक बंद कर, नाजाल्यार तुका सांगतलो मायक काडून घे. रागार जायना. भाशणां करपाची ना, फक्त कितें एडिशनल आसा जाल्यार 1 मिनिटां भितर ह्या चार्टरा भितर कितें एड जावचें इतलेंच सांगचें, बस, आनी कांय नाका. आणि म्हाका देशप्रभू तुका मायक दिता. हॅलो, पयलीं नांव सांगात आणि मागीर आपली हांव सनील फर्नांडीस, अध्यक्ष कॅथलिक एसोसिएशन ऑफ गोवा आणि गोयच्या कॅथलिक एसोसिएशन ऑफ गोवा तर्फे या फेडेन जस्टीस फेडेन रिबेलोच्या पावलाक फुल तेंको दिता. फुल सपोर्ट फ्रॉम द कॅथलिक एसोसिएशन ऑफ गोवा टू वॉट एवर जस्टीस फेडेन रिबेलो एडिशनल डिमांड कितें डिमांड दवरता. जर हो इश्यू आम्ही लास्ट टाइम आमच्या राउंड टेबलाकूय बी घातलेलो आहे. झारखंड, उत्तराखंड पयले नो सेल ऑफ लँड टू आउटसायडर्स पळय हे केल्ले हा बिल पास जाला. जसे नॉर्थ इस्टाकूय बी जे जमीन भायल्यांक विकूंक मेळना ते प्रोविजन गोंया येवपा जाय हो डिमांड घालता जाय. जमीन भायल्यांक विकूंक जायना.
जे दुसरी स्टेटीन आता न्यू स्टेट जाल्या थंय ऑलरेडी एक प्रोविजन केल्या ते आमच्या गोंयांत लागू करचे हो डिमांड. थँक्यू. बोलो हय म्हजें नांव अभिजीत प्रभुदेसाय आनी इंग्लिशीन उलयतां. शॉर्टली नंबर 1 regional plan RP 2021 when it was done by the task force and the panchayat, after that the chief town planner added 19 crore square meters of settlement, and all the developments taking place in Goa are as per RP 2021 would be scrapped and a new plan would be prepared by the people. It never happened, but that CM, and when we met him, then he said, I can't do it now, but I will say that the restrictions of RP 2001 and would be prepared by the people. It never happened, but that CM, and when we met him, then he said, I can't do it now, but I will say that the restrictions of RP 2001 and 21 both will apply. Therefore, whatever chief town planner added will not work, and that supported Goa till 2018 until that was thrown out and RP 2021 came into force, based on which all the constructions are taking place. So our thing is, either you put both the restrictions of 2001 and 2021, or when we go to the villages, the people have a very simple demand: shet asne shet, bhat asne bhat, ran asne ran, ani gav asto gav. This is what we want. So only individual homes or health or education facilities for the village, for the community, only that can be permitted. Nothing else should be permitted. All these hotels, everything should be stopped. That's one point. The other point is the carrying capacity. I would say is a dangerous thing. If at all you're pushing that, then it should be vetted and agreed by the Gram Sabha and BMC, because all these experts we can't believe. But there are more points. There are a whole lot of other things which are at stake, which is the plateaus have to be protected. They are fully under assault. The plateaus are the most eco-sensitive areas. It's not just the hill slopes. All the plateaus of Goa are the most critical. That's our water tanks. Please